म्हाका खोस भोगता की आनीक आमचे ऑफिस गोंया उगडटा आनी फातोर्डा आमचो एक स्थान उबो जाता म्हणून तुमकां खबर आसतलें जर मिनिस्टराक कनेक्शन आसा ताका कितें पाकिटां व्हरून दिली जाल्यार जॉब्स मेळटा हय काय ना. सादारण मनशाक केन्ना जॉब मेळना गोंयांत. सादारण भुरगो शिकिल्लो आसता तो हांगाच्या वखदार दार वता त्या ऑफिसांत वता थंय वता सरकारी जॉब ताका मेळत ना फक्त मिनिस्टराचें कनेक्शन जाय म्हणटा. तेन्ना आमचो दिल्लीचो मुखेलमंत्री आणि नॅशनल कन्व्हिनर आम आदमी पार्टी ट्यूजडे गोंया येतलो. ही इज कमिंग टुमॉरो रेदर ट्यूजडे व्हडले अनाउन्समेंट करतलो मेन अबाउट हाऊ टू टॅकल द जॉब प्रॉब्लम. कशें आमचें सोल्युशन आसतलें तें. सो दीस इज वन वे ऑफ रिचिंग आउट टू पीपल ऑफ गोवा. सो ही लोकांनी शिटकावणी जी आसा हे याद दवरपाक जाय. योग्य तो धोडो हांगा जे फॉवर्ड म्हणटात जे नाल नाल करता खरें बोंडेर रे हे बोंडेरांक खरो धोडो शिकोवपाक जाय. कसो बिट्रे केला फातोर्डाचो. आमचो स्टेट विजन आसा आम आदमी पार्टीचो ही आमी सगळे फुडारी बसल्या ते केन्नाच राजकारणाक एकटोय कोण नासलो. खंय तरी बदल करपाक फुडें सरल्या. आमचो विचार जो आसा क्लीन गव्हर्नन्स डोर स्टेप डिलिव्हरी आनी लोकांचे प्रॉब्लेम जे आसा ते सॉल्व करपाचो. फातोर्डेकारांक म्हाका दिसता खूब खेप अशें दिसता की जे घडलें 2017 नंतर इलेक्शन जावन जे घडलें ते दुर्दैवी आशिल्लें. ज्या लोकांनी आपलो फूल विश्वास एका मनशाचेर भारतीय जनता पार्टीक उडोवपा खातीर दवरलो त्या मनशान फक्त फातोर्डेकारांचो विश्वासघात केलो ना त्या मनशान विश्वासघात केलो प्रत्येक गोंयकाराचो. तो गोंयकाराक दिसताले की भारतीय जनता पार्टी हाज्या मुखार सत्तेर येवपाक जायना. ह्या एका मनशान गोंयकाराचो आनी चड करून फातोर्डेच्या प्रत्येक वोटराचो विश्वासघात केल्लो आसा. शिल्लो नाल जो आसा ताका जर खरें प्रायचित्त करपाक जाय जाल्यार त्या नाल्लान हांव ह्या फातोर्डेकाराच्या वतीन हांव ताका सांगपाक पळयता ही 5 वर्सां घरा बसचे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचे न्हू लोकांची सेवा करची. लोकांची ज्या टायमार खरी सेवा करपाक जाय आशिल्ली त्या टायमार तो करपाक पावना पूण फुडलीं 5 वर्सां ताणें करचें आनी मागीर त्या 5 वर्सां नंतर ताणें लोकां मुखार येवन चूक मागची मागीर कदाचित